आजचो दीस गोंयच्या समस्त जिवनाक एक दुख्खाचो दीस अशें दिसता. गेली कित्येक वर्सां समाजकारण राजकारण हातून हिरिरीन वावुरपी बाबुराव नायक आमच्या हातून आज गेल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक ही दुख्खाची बाब आसा. ताजें जीवन हे समाजा खातीर मागीर ते समाजकारणाक आसूं किंवा राजकारणाक आसूं ताणें प्रत्येक क्षण हो समाजाच्या हिता खातीर संपूर्ण गोंयच्या हिता खातीर हांवें दिल्लो आसा. खरोखरूच गोंयांत जे काही हाऊस हॉय बांदोडकार नंतर जे काही नेते जावन गेले ताच्यान ह्या ताज्या नेतृत्वाची छाप समस्त गोंयाचेर तांणी पाडली आपल्या कार्यांतून. खरोखरूच आमकां सगळ्यांक ते जाय आशिल्लें, परतून हेजे फुडें कांय हें करूं शकना, आमी कांयच करूं शकना. तांच्या फॅमिलीक हें दुख्ख जालां. दुख्ख जातलें तांकां ती सोंसपाची ताकद परमेश्वरान दिवची इतलेंच आमी म्हणूं शकता. तांणी जें कार्य सगळ्या क्षेत्रांत केलें तें कार्य आमी याद करून ताच्या पावलाचेर पावल घेवन चलप, समाजा खातीर वावरप, गोंया खातीर वावरप इतलेंच आमी करूं शकता. आजच्या ह्या प्रसंगी तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करता. परमेश्वर ताच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तांच्या कुटुंबाक परत एकदां हें दुख्ख सहन करपाक ताकद दिवं इतलेंच सांगता.